मोगाच्या जेजू उपाय आमची कसा तुझ्या Sasna Upay amchi kaza Tuja moka Ogo ami duka Sasnacha sasna Ucha soy Devacha puta Mucha soy Devacha puta Soy amka tuja Chewda mesa Saucha ami kori Devachi Soy amka tuja Chewda mesa Saucha ami kori Devachi Sakramentan रावलेल्या मोगाच्या जेजू नवो दीस नवी सकाळ आमकां तुवें फावो केल्या आनी तुजें दर्शन घेवंक हे बो सकाळी उठून येवंक आमकां तुवें विचून काडल्या हेर खंयचेय कडेन 1000 दीस चाललेल्या परस तुज्या म्हऱ्यान एक घडी सारप म्हणल्यार एक व्हड देणे ह्यो कांय घडयो तुजे मुखार तुजे बाराबर रावंक तुवें आमकां फावो केलाय देखून तुका आर्गां दिनवास प्रितुमेचो रोचणार तूं हे प्रितुमेचो सांबाळणार तूंच रोचना तूं रोचताय राखताय सांबाळटाय सगली महिमा सगली वंदन सगली स्तुती तुकाच एकल्याक फावो आनी ह्या बो पवित्र संस्कारांत तूं खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण हांव काळजांतान सत मानता
पवित्र उंड्याचेर म्हजी नदर दवरून सत मानता। संवसार सोरोपर्यंत तुमचे सांगाता हांव आसां। ही तुजी बासावणी खरी करून ह्या पवित्र संस्कारान तूं हाजीर जालें। ह्या पासून सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन म्हजी मान खोल बागावन तुका हांव परनिपाट आनी नमस्कार करता। Jésus, 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 Jésus. Shantici tuzor amce viitor, Dici tuzor amce viitor. Sodas di Baudi, Baudi dor. Sodas di Baudi, Baudi dor. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, काळजाची शांती आमची शक्ती, आसाची शांती आमची शक्ती. इसराती आमकां तूं दी, तिसराती आमकां तूं दी. Jesus, 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 Jesus. बापाची शांती आमचेर रोखोय, बापाची शांती आमचे भितर. झुजाची मोडां उबोय, झुजाची मोडां उबोय. Jesus, 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 Jesus. शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय, शांतीच्या रस्त्यार आमकां चलोय. सासनाचे शांती पावोय, सासनाची शांती पावोय. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus. ओय मोगाळाचे जेजू, शांतीचे झरीशी आमी आयल्या.
ही शांतीचे झरीशी काळजाची शक्ती आमकां मेळटा, कित्याक तूं शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो, आनी देखूनच तुवें म्हणलां सगळीं तुमी कश्ट करतात, व्हड भार घेवन आसात, म्हजेशी येया आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. शांतीचे झरीशी आमी आसांव देखून हेच शांतीचे झरींतले आमकां पिवंक फावो. तुजी नदर जेजूचेर दवर आनी जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा ह्या दिसांनी, शांती बिगाडपाच्यो वस्तू ज्यो घडटात त्यो ताच्या पांयाशी हाड. आखो संवसारभर शांतीची गरज, सगळीं राष्ट्रां झुजान पेटोना जावन हीच जेजूची शांती, बापाची शांती आमचेर रोखून सगळीं झुजामणां पयस करून जेजू तूं शांतीची झर, तुजे मुखार आमी आसा. हीच बापाची शांती इस्रायल देशाचेर ओतय. ही बापाची शांती इराण देशाचेर रोखय. ही बापाची शांती लेबनॉन देशाचेर रोखय. संवसाराची शांती तूंच. आमच्या राज्यान, गोंयच्या राज्यान मुद्दम शांती बिगाडपाचे षडयंत्र चल्लोलें आसा. पदवेन आसलेले मनीस, अधिकार आसलेले मनीस ह्या षडयंत्रांत भागीदार आसात. दुर्दैवान आमचो सरकार ह्या षडयंत्राचो भागीदार आसा. आमची राखण करूंक आसलेलो पुलीस फोर्स ताका सांगात दिता. लोकांक चाडूंक, फुटी घालूंक, जांकां तयार केल्ले आसात ते आपलें काम करीत आसात. बऱ्या मनशाची शांती बिगडूंक पावता. जेजू तूं शांतीची झर, ह्या पासत आमकां तुज्या पाटलावदारान शांतीच्या रस्त्यान चलय आनी आमचे बराबर सगळ्यांक सासणाची शांती दी. भोव करून शांती पिड्ड्यार करूंक सोदतात तांकां तुज्या हातान घालता. तांच्या मनाक, काळजाक शांती दी. तांणी केल्ल्या अवमानाक तांकां बोगोस तांचें मन उजवाडाय. दुखवलेल्यांक तुजी वेंग फावो कर. समजून घेवंक तुजी शांती कितली गरजेची, ही शांती सांबाळून दवरूंक आमची जबाबदारी जण एकल्याक आमकां समजाय. नीत मागतल्यांक, शांती मागतल्यांक ती फावो कर. शांती सांबाळूंक, नीत मेळून घेवंक झुजतल्यांक तुजो आदार दी.
जेजू तूं शांतीची झर, तूंच शांतीची झर देखून तुज्या पांयाशी रावून सगळे खालती खाईन तुजे लागीं आमी मागता. म्हजी शांती तुमकां दिता, तुमकां ती दवरता अशें तुवें म्हणलां. संवसार दिता तशी न्हय, पूण सदांच दोगतली शांती. आमी तुजे लागीं मागता जेजू, तरी पूण आमकां आमी नकळो कसली शांती आमकां खरेपणी जाय, कसली शांती आमकां खरेपणी फावो. ह्या पासत तूंच शांतीचो कुंवर, तूंच शांतीची झर म्हूण मानून घेता. आमकांच क्रिस्तांवांक न्हय, पूण सगळ्या मनशांक तूं सोडूंक आयलाय, सगळ्या मनशांक शांती दिवंक तूं आयलाय. खरो जिवो देवाचो पूत तूं. ह्या पासत तुज्यानूच आमकां ही शांती दिवंक जाता. ह्या संवसाराच्यो भांडावळी ती शांती आमकां दिवंक शकना. खंय ना जाल्यार खंय उणी पडटा. आमकां राखणदार म्हूण तुवें दिल्यार तेच राखणदार उणें पडटा. आमचेर राज चलोवंक दिलेलो सरकार उणो पडटा. शांतीन जिवंक सोदतली पोरजां उणी पडटा. तुजे शांतीन आमकां भर. ह्या वेळार तुजे लागीं आमी मागता, तुजी शांतीन आमकां भर. सगळीं तुमी गोश्ट करतात व्हड भार घेवन आसात. म्हजे शीं येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. हो विस्वास आमकां दी जेजू. हो विस्वास धरूंक आमी उणी पडटा. सोसूंक जायना, राग येता, मारूंक दिसता, फोडूंक दिसता. समजून घेवंक आमचें मन उजवाडाय, शांत कर. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेरूच दवरुया. दिसता जाल्यार दिमी घालची. ह्या वेळार दिमीर रावून हो आमचो ल्हानसो सॅक्रिफीस ह्या दिसांनी जें कितें आमच्या गोंयांत घडटा ताचे पासत भेटोवया. खेरीत भाशेन त्या मनशा पासत भेटोवया जो सगळी उचांबडाय करूंक नमियारलेलो आसा. खेरीत भाशेन त्या मनशा पासत भेटोवया जे बेस्त्या बेस्त्या रस्त्यार येवन नाका जाल्ले स्टेटमेंट करतात. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मागवलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मागवलो. तेन्ना देवान मनीस रुपान क्रिस्ता नांवान जल्म घेतलो. संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मागवलो. सोंसले त्रास भोगले हांव
कसले त्रास सोगले हाल धरूय आसलो देव सोदांका हावेसाची पंटी पेटोवन वावली तरण्या काळजावा संसाराची शांती पसरो मनीस जाती मालवलो तेन्ना देवान मनीस रूपान क्रिस्ता नांवान चल घेतलो संसाराची शांती पसरो मनीस जातीन मालवलो गल्लीचो तूं व्हड पुजारी नवलाचीच केली धर्तरी गल्लीचो तूं व्हड पुजारी नवलाचीच केली धर्तरी शांततायेचे पिरुजो माय मोगाचो तूं व्हड झुजारी संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो तेन्ना देवान क्रिस्ता नांवान चल घेतलो संसाराची शांती पसरून मनीस जातीन मालवलो शांततायेन ओगेपणान तुजो उलो मार पवित्र मिसाचे भेटेन आमी भाग घेवंक येता हे मिसाचे भेटेन सगळीं आमची इंतेसांवां देवाक उबारुया तुजेच पासत तुज्या कुटुंबा पासत तुज्या वाड्या पासत समुदाया पासत तुज्या गांवा पासत तुज्या राज्या पासत तुज्या देशा पासत तुजे प्रितुमे पासत माग देवा लागीं तुजी सगळी खासगी मागणी आसा ती देवा मुखार हाड तुजें मन घुस्पलां तुका कोण सतायता तूं डिस्टर्ब जालाय स्ट्रेस जालाय सगळें जेजू मुखार दवर तुज्यो मांडण्यो तुजी चिंतनां तुजे आवडे जेजू मुखार दवर मिसाचे भेटेन ते उबार ते जेजू बदलून तुका परतून शांततायेची हातयारां करून दितलो विस्वासान जेजूच्या हातांत दी शांती पिड्ड्यार कोत्ता तांचे पासत ह्या वेळार खेरीत भाशेन माग
Jesus, Doctor Moga Petlolia, Dunya Kulpecha, Uniskuracha Asria. Victory carries our chain. O cantucha. Victory carries our chain. O cantucha. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या इनासियो कुलासो आनी येवचिना मिस्किता हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक मागुया. दुसरे इंतेसा आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या इजाबेल डायस हिच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमच्या मागण्यान दवरुया. ब्लॉसी वाज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. भाव भयणीनो, किरीत भाशेन आयच्या दिसाक देवाक दिनवासुया. रोमा शारान जो सिनड चालू आसा तातूंत एक खेरीत जबाबदारी दिवन आमच्या बिस्प साहेबाक फिलिप नेरी कार्डियल फेर्रांव हाका वेंचून काडला आनी ताचे बरोबर आनीक 16 जाणांक. जाल्यार खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागुया. तांचे वरवीं आमचे पवित्र सभेक ही नवी दिशा बरे भाशेन फावो जावंक आनी ही जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक आमी तांचे पासत मागुया. किरीत भाशेन आमच्या बिस्पा पासत मागुया. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी हें सगळें बरे भाशेन सांबाळूंक ताका आदार दिवंक ताचे पासत मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. आसोय कॉनी डिकॉस्टा, देवसाग्रान इल्डा डायस, दाबोली इजाबेल फेर्नांडीस, एलेगांजा मधु के स्वामी, आल्तो दाबोली, जुआंव बातिस्ता रॉड्रिगीस, बिहाइंड NSD जॉन्सन एब्राहम, रेजना मुंदी क्लिफर्ड पेरेरा, आल्तो चिकाली लिओ रॉड्रिगीस. ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, जेजूचेर जायते जाण बोगलाटां घालताले. जेजू करता तो वावर बंद करूंक जायत्यो फुटी घालताले. पूण जेजू तांकां कशे भाशेन जाबाब दिता आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकता. जेजू भाशेन आमी जावंक आमकां जण एकल्याक कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी बेश्टीच उचांबड जाल्या आनी उचांबड जावन आमी आनिकूय शांती पिड्ड्यार केल्या. देखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सुरपृथ्वीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध
म्हजो अपराध म्हजो मोड अपराध तुका सद्भाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदवेदार आनी सासणाच्या देवा तूं अगणीत मोवाळायेचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तूं फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतीन सर्व आमची पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलून गालेसीकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बाबार दवरला तींच मनशां आब्रामाची संसोत म्हूण तुमी समजूचें. बाबार्ता उद्देशी देव विदेशांक प्रामाणीकपण दितलो म्हूण आदींच पळोवन पवित्र पुस्तकान आब्रामांक शुभ वर्तमान अशें फुडेंच गोमयलें. सगल्या राष्ट्रांक तुजे उद्देशी आशिर्वाद मेळटलो म्हणटच जीं बाबार्तान चलतात तांकां बाबार्त आब्राहाम बरोबर आशिर्वाद मेळटा. सुमूर्तीच्या कायद्यांचेर विस्वास देवता तितलीं शिराप पडलोलीं, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, जो कोण सुमूर्तीच्या पुस्तकार बरयल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा सदांच पालिना ताचेर शिराप पडूं. कोणूच सुमूर्ती उद्देशी देवा मुखार प्रामाणीक जायना म्हूण सांगचें लागना, कित्याक प्रामाणीक मनीस बाबार्ता वरवीं जिवीत जोडटलो आनी सुमूट बाबार्ताचेर दवरलोली ना, कारण अशें सांगलोलें आसा, ह्यो आज्ञा पाळटा तो मनीस ताचे उद्देशी जिवीत जोडटलो. आपुणूच आमचे खातीर शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां सुमूर्तीच्या शिरापांतलीं सोडयलीं. तर अशें बरयलोलें आसा, लागटार उमकोलता तो मनीस शिराप पडलोलो. क्रिस्तांव जेजू देशी आब्रामाचो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी बासायलोलो आत्मो बाबार्ता उद्देशी आमकां मेळचे खातीर अशें घडलें. देवाचें उतरें. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. बरे मनीस एकठांय जाता आनी लोकांची जमात भरता तेन्ना सगळे म्हजे काळजान सर्वेस्पराक दिनवासता. सर्वेस्पराची कर्तुत्वां उंचलीं व्हरतीं, ताचेर संतोसता तांणी तीं नियालचीं. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. मोहिमेबोन देवान केलां तें सगळें लोकलोकीत परजोलीत. ताचें प्रामाणीकपण बालता तोगता सदांकाल. आपल्या विजमितांचो तो आमकां उगडास दवरता. सर्वेस्पोर माये मोगाचो आनी काकलुतीन भरलोलो. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. आपली भक्ती करतल्यांक तो जेवंक खावंक दिता. आपलो करार सदांच मनान दवरता. राष्ट्रांचें दायज आपले पोजेच्या हातान घालून आपले कर्तुत्वाचें तो तिका बोल दाखयता. जबाब. सर्वेस्पोर आपलो करार सदांच मनान दवरता. उद्गार. सुमी म्हणटा, आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारतीत तेन्ना हांव सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो.
Sorvespora, 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 zui zui. Sorvespora, 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 zui zui. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हळें, बेलझेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण कोण जेजूची परिक्षा करूंक स्वर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागतालीं. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हळें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घरार घर मोडोन पडटलें. म्हणटच सैतानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें धरतलें. तर बेलझेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे थंय खरेंच पावलेशें जालें. कोण एक बळिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपलें रावणें राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूय बळिश्ट दुसरो एकलो येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो पातयेतालो ती सगळीं काण घेवन ताचो माल वांट्टलो. म्हज्या बागा ना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सरतोच तो सुक्या सड्यार विसव सोदीत भोंवता आनी आपणाक विसव मेळना जावन तो म्हणटा, हांव भायर सरलोलो त्या म्हज्या घरा हांव परत वेतलों. आनी थंय हें जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयल्लें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणाहून नोश्टे आनीक 7 आत्मे आपणा सांगाती घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें तिकाण करतात. त्या मनशाची मागिल्ली दशा आदले परस पाश्ट जाता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. बाबडीनो जेजूशी आयिल्ल्या ह्या मनशांक आमी पळयत जाल्यार सरळ सादेपणी आमकां समजूंक जाता हे पाड घालपाक सोदतात, ते फुटी घालपाक सोदतात. लोक जो जेजू बराबर भोंवता तांची मनां घुस्पावंक सोदतात. आनी असल्या संदर्भान जेजू तांकां जबाब दिता. जायते पावटी हे मनीस उलयतात तेन्ना जेजू जबाब दिना, पूण ह्या पावटी खेरीत भाशेन हो जबाब दिता. कित्याक देवाच्या पदवेन जें कितें जेजू करता ताचेर एक डावट घालपाक वो ताचेर एक घुस्पागुंदळ करूंक हे मनीस उलयतात. आनी हे मनीस उलयतात तेन्ना हे मनीस न्हू पूण सैतानूच उलयता. बेलझेबुलाचे पदवेन तो देंवचार काडटा अशें तांणी म्हणलेलें देखून जेजून हीं उतरां तांकां सांगलीं. बाबडीन आयज हें आमकां कडेन आमचेय भोंवतणी दिसती पडटा. कित्याक चल्ललें आसा अशें, कित्याक देंवचार इतलो एक्टीव जाला हें आमच्यान समजून घेवंक जाता. देंवचार एक्टीव जाला कित्याक देव जें कितें बरें करपाक सोदता तें पाड घालपाक जाय आनी तें जावपाक दिवपाक जायना. कोणाक वापरतलो? जे कोण शिराप पडलेले आसात तांकां वापरपाचें. हाच्या पयल्या वाचपान भाग्यून पावलू गालेसियाकारांक चीट बरोवन सांगता शिराप पडलेले आसात. आनी शिराप पडलेले म्हणटात ते कोण? जे कोण देवाची समर्थ मानून घेना, देवाचेर भावार्थ दवरिना ते शिराप पडलेले. आमी म्हणपाक नाका आयज जे आमचे भोंवतणी शिराप पडलेले आसात तांची नांवां घेवन आमी तांकां बोटां दाखोवपाक गरज ना.
पूण तांच्यो कोरन्यो पडून तांचीं उतरां पडून ते उचांबडाय करतात ते पडून शिराप पडलेले आमकां दिश्टी पडटात. जाल्यार शिराप पडलेले आसात तांचे सवे आमी कशे भाशेन वागपाचें? भाव भयणीनो, शिराप पडलेले आसात ते देंवचाराक लागून तांचेर शिराप पडला. ते मनीस जे आसात ते वायट न्हू, कित्याक सगल्या मनशांक देवान रचल्यात आनी सगल्या मनशांक सोडवण दिवंक जेजू सोडवणदार आयला. आनी सगल्यांक सोडवण मेळटली जे कोण मानून घेतात तांकां. म्हणटच जे कोण आतां शिराप पडलेले कशे जियेतात तांचे सवे आमची वागणूक जावपाक जाय चुरचुऱ्यांची. तांचे सवे आमची वागणूक जावपाक जाय काकलुतीची. तांचे सवे आमची वागणूक जावपाक जाय बोगसण्याची. कित्याक तांकांय सोडोवपाक जाय. ह्या पासत ह्या मनशां पासत आमी मागूंक गरज. तांचेर रागार जावपाक आमकां गरज ना. तांचे बरोबर आमी उचांबडाय करपाक गरज ना. कित्याक जे ते करतात आनी ताका लागून आमी तांकां शिराप पडलेले म्हणूंक शकता, तेंच तर आमी केलें जाल्यार आमी शिराप पडलेलीं जातलीं. तर जेजूचेर विस्वास ठेवतात तांकां खेरीत भाशेन हो उलो, म्हज्या भागा ना तो म्हजेर आड आसा, म्हजे बरोबर पुजायना तो शिपडायता. तर जेजू बरोबर पुजावपाचें काम आमी करुया. आनी जेजू बरोबर पुजावपाचें काम करतले जाल्यार आमच्या क्रिस्ती भावार्थाचे व्हड गूण बोगसणें दिवप, समजून घेवप, एकामेका पासत मागप, हें आमकां भोव गरजेचें. सगल्याहून व्हडलो मोग. मोग फकत तुका कोण बरें करतात, तुजे बराबर आसात आनी तुजींच हांचो न्हू, दुस्मानाचोय मोग. जाल्यार ही व्हडली देणी आमच्या भावार्थाची. भाव भयणीनो, जिवंक आमकां एक संदी, एक सोयेक फावो जाता जेन्ना शिराप पडलेलीं जीं आसात तीं उठटात. तर आतां सद्याक आमकां सगल्यांक हो सोयेक आसा, तो मानून घेवया आनी हो सोयेक आमी बरे भाशेन घेवन ह्या संवसाराची शांती पासत आमी जण एकल्यान ल्हान ल्हानपणी वावरूंक आमकां ही कृपा हे भेटेन मागुया. मनुष्याच्या वावरान केलो भेटोयना तुका मकळ्ळी तुका बापा दी आमकां जिवा मकळ्ळी तुका म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलें तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवणेची पवित्र रीत समोरंबून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं ओदीक ओदीक पवित्र कर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा स्वर पदवीदारांच्या सासणाच्या देवा सर्व काळयेन सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय.
ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो स्वर स्वर्गांनी संसार उंचोली तुका सोय सोय सर्वेश्वराचे आमी आतां तांकां सोय उंचोली तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाभारताचो गूट फोर गुटुया तुझ्या सारे गुणाची मोठपणा ओळी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या भावार्थान आमी जेजू बराबर पुजावंक आनी हे भाशेन सगळ्या मनशांक जोडून घेवंक. जशें जेजून म्हणलां, म्हाका जमनी वेलो उबारतीत तेन्ना सगल्यांक हांव म्हजेशी ओडून हाडटलों. आमच्या उतरां कोरन्या वरवीं आमी जेजूक उबारून दवरूंक कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी.
सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमचे कागद कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमचे कागद कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या मोगळ बापा, आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादुसकायेन बरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत घोट आनी फळादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पावूं असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फोड जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. निसर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उत्सवीक वर्साची मागणी. सर्वेस्परा देवा आमच्या मोगाळ बापा, काळा काळी तूं मनशांक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या आपोवण्या आनी मिसावा पासत आमी तुका दिनवासता. तुज्या पुताच्या कुर्साचेर नदर फिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानांचो तो दिरादीक परगोटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दबाचीक दाखोवणी तशेंच 2025 उत्सवीक वर्साक आमी तयार जातना पवित्र कुर्साच्या बोळान आमचो एकचार फिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदीक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिलीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन संवसाराक बरवसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवन परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F16 पेज नंबर 93 F16. Shanti,